सर्वेस्परा मुखाचार स्नारा भेटयता बोलिता सर्वेस्परा कृपेचा साकोरा मानून घेया राधा विविध कुटुंबातावून विविध लेणिकेवून भावार्थांनी मोठ्या कळसांनी एकसावून मौनांनी आराधून सुम्या तुका वंदिता सर्वेस्परा मुखाचार स्नारा भेटयता बोलिता सर्वेस्परा कृपेचा साकोरा मानून घेया राधा पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो भाऊ भयणीनो जेजू बाळकाक मान करून जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्या अर्गां दिवंक परत आमी संगात जमल्या जैतीन ते सवा गुरचो विनंती घेवन आयल्या मरिये मायेक कार्मेल सायबीनेक मान करूंक नव्यान आमी आदार नासाव आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ कुर्सो विशय जावन आसा मौनपणांत आत्मीक जिविताचो फळ जोण घे म्हणलो संदेश आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आवाजाच्या संवसारांत जियेत आसतना मौनपणान आत्मीक जिवितान शेवट जोडले जायते सांत सांतिनी आसा तांची देख घेवन आमच्या वैयक्तीक आत्मीक जिवितान हो शेवट जोडूंक करपा आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया सांगात म्हणया हांव पातकी सर्व आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सर्व संतां मनात चिंतून तोंडान सोडून वायट धरून आनी बळी सोडून आमी जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे अपसूत बेगीन वचना संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूक काकूक सोम्या काकूक काकूक Vista काकूक काकूक Krista काकूक काकूक सोम्या काकूक काकूक सोम्या काकूक काकूक प्रार्थुये सर आमच्या वैयक्तीक जो कोणें ते सवां दिल्या त्या ते सवां पासून आमी ह्या वेळार आमी मागी सर्वेस परा देवा बब्ब घेवन थांवकार मरेक आज आमी भक्तेन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तेच्या विनवणेन दिसान दीस सदेक कृपेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव
तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेतन रासवट चलयता ससनाच्या ससना. होजय ह्या प्रावधीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केलें तितली चड ती म्हजे तावन पयस सरली. बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तीक तांणी धूप अर्पिलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें, हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हणून तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी आनी म्हज्या मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशीन हाडतल्या भाशेन हांव तांकां जालो. आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रायमाचो परत्यान नास केदींच करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजे सशीन येवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाची ओडोका. तुझ्या मुखा मुळासो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लागतली. तुझ्या मुखा मुळासो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लागतली. देवा इस्रायेलाच्या गवळ्या आयका आमकां. केरुबाच्या मोदेगार सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा, तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमके घेवन आमकां जैत लाभय. तुझ्या मुखा मुळासो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लागतली. दळबारांच्या देवा आमची शिपाटी, सरकितावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशान उगडास कर. तुझ्या मुखा मुळासो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लागतली. तुझ्या मुखा मुळासो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लागतली. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाचे रास लागीं पावला, पातकीची बदला आनी बरी खबर सतमाना. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पावर तुमचे सोफे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं.
चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सुमिया. शेकी देवदूत तांकां सोडून सर्गाक पाटी वेतस ते गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, वसूया आमी आतांच बेतलेमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्ली ती न्हीज संगत आमी पळोवन येवया. आनी दावे वचून मोरयेक झुजेक आनी कावणेन न्हिदायलेल्या बाळकाक ताणें देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशान देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सगळां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान सगोवन दवन त्यो वाटायतली. शेकी गवळी आपल्या आयिल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगते विशान देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगिल्ल्या परीस घडलें. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळका थंय म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेक मान करून फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना नोवेनाच्या दिसांनी एकच विशय आमी नियाळ करनासा. कार्मेल ओर्देची सुरवात 12व्या शतमानांत जाली. लायकांनी प्रारंभ केल्ली ओर्द हेर धर्मेक मेळाक तांचोच म्हणलो घडणार स्थापक म्हणलो आसा. जावं पुरो काबोजीन फ्रांसिस्कान जेजुवीत तांकां तांचोच म्हणलो घडणार आसा. पूण कार्मेलीत ओर्देक तसोच म्हणलो घडणार ना. थंयसर जियोवच्या त्या लायकांनी एलिया प्रवादीक देख सावन घेतलें. मोरयेक शरोतीन जावन तांणी स्विकार केलें आनी मोरयेच्या मानाक त्या कार्मेल दोंगरार एक कोपेल तांणी बांदलें. सांगाता जियेत आसतना खंडीत जावन शिस्त आसूंक जाय देखून ते जेरुसलेमाचो पात्रियार्क सांत आल्बर्ट ताचे सरशीं गेले आनी तांणी तांकां कुटुंबा जिवितांत जियोवंक थोड्यो रुली रेगरो दिल्यो. आनी ह्या रेगऱ्यांतले प्रमुख विशय ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाळ नासाव. आनी तांतलो एक विशय जावन आसा माऊन पावन सांबाळ आनी आत्मीक जिविताचो फळ जोडून घे म्हणून. देवा थंय एकवटून रावूंक कोरो अणभव जोडूंक माऊन पावन गरजेचो एक विशय जावन आसा. प्रस्तुत आवाजाच्या संवसारांत आमी जियोवन आसा. सर्वस्व आवाजा मुखांतर आपणाव सकता म्हळें चिंताप आमच्या मती पडद्यार पडटा आसतना आत्मीक जिविताचो शेवट वा जोडूंक केवल संवसारी आवाज मात्र न्ही माऊन पावन आधार म्हणलो विशय आज आमी नियाळता. एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. एक फावटी एका वावरा तळार एका त्या वावराच्या त्या मालिकाच्या एक मोलादीक वॉच भायर पडलें आनी थंयसर सगळो दीस थंयसर वावर करतले अरे एकले सोदूंक लागले. पूण कोणायकी तें मोलादीक वॉच मेळ्ळें ना. निराशी जावन तो फाटीं गेलो. दुसऱ्या दिसा कामाक परत त्या जाग्याक वता आसतना एकलो तें वॉच घेवन ताचे सरशीं आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो त्या वेळार मालीक हें वॉच तुका कशें मेळ्ळें? आमी सगळो दीस सोदलें पूण आमकां मेळूंक ना. तुका हें वॉच कशें मेळ्ळें? आनी त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो तुमी गेल्या उपरांत हांव त्या जाग्यार त्या वावरा तळार थोडो वेळ माऊंटपणांत रावलो आनी त्या वॉचाचो टीक टीक आवाज खंय तावन येता म्हूण त्या आवाजाक हांवें आमची मत केंद्रीकृत केली आनी केदाळा तो आवाज म्हाका आयकूंक लागलो. त्या कुशीन हांव गेलो आनी थंयसर तें वॉच म्हाका मेळ्ळें म्हणून
तो दुनियाक सांगा लागलो. लौकीक जिवितांत माऊंटपणांत आमकां बरेंपण लाभता तर आत्मीक जिवितांत माऊंटपणांत आमी देवाच्या हजरपणांत रावूंक आमचो शेवट जोडूंक खंडीत जावन साध्य. कार्मेल गुड्यार हातेर घेवन आयिल्ले सोजेर माऊंटपणाचे हातेर तांचे जावन घेतात. संवसारी जिवीत सांडटात आनी तांची जिणी देवाक ते समर्पीत करतात. जागे सुवादीन करचो तांचो शेवट बदलता आनी देवाक आपणावचो शेवट थंयतावन प्रारंभ जाता. संवसारी दायज म्हणलें झूज तांचे सोंपता आनी दैवीक झूज आपणाव थंयसर ते मुखेलपण घेतात. माऊंटपणाक फामाद जाल्ले पवित्र पुस्तकांत दोगां व्यक्तीची आमी नांवां आयच्या दिसांनी याळ करचें तर पयलें जावन पोरण्या सोल्ल्यांतलो एलिया प्रवादी आनी नव्या सोल्ल्यान खंडीत जावन मोरी. एलिया प्रवादी कार्मेल गुड्यार सर्वेस्पोर कोरो देव म्हणून तो रुजू करता आनी थंयसर 450 बाल प्रवादेक सवाल घाल तांचो तो नाश करता. आनी ह्या वेळार जेजेबल राणी रागार जाता आनी ताका जीवशी मारूंक सोदतना तो होरेब दोंगराक धांवून येता आनी थंयसर भुंय कांपणेंत जड वाऱ्यांत उज्यांत ताका देवाचें हजरपण लाभना. बगार हळू आवाजान देवाचें हजरपण देवाचो अनुभव ताका लाभता आनी हांव दळबाराच्या देवा खातीर उर्बेन भरलां म्हणल्यार दैवीक सक्तेन तो भरता आनी परत फाटीं येवन आपले मिसांव तो दैरान मुखारसून व्हरता. बियान आनी कावजेनेन होरेब दोंगराक आयिल्लो एलिया प्रवादी दर्शन मेळ्ळ्या नंतर उर्बेन देवाची खुशी करूंक तो मुखार सरता. पुर्ण्या सोल्ल्यांत आसा माऊंटपणाक नांवाडलेली मोरी. तिच्या मिसामांत वा एका प्रमुख गणितांनी मोरयेचें माऊंटपण आमकां पळोवंक दिसता. क्रिस्ताक आपल्या कुसव्यान तिणें जल्म दिलो पूण हो मिस्तेर तिका समजलो ना. तिची जाप हें कशें घडलें आवाजूनी ओंकार. त्या वेळार देवदूता तावन जोगती जाप तिका लाभली ना. हो मिस्तेर तिका समजूंक ना पूण क्रिस्ताक ववयलेली ताबेर्नाकल ती जाली. सरसंगती हाच्या वांजेलांत आयकल्ले बरी सरसंगती तिणें तिच्या काळजान जगयल्यो म्हळ्यार ती अंतर्मुखी जाली म्हणून न्ही. थोड्यो स्त्रियो तांच्या जिवितांत जाल्ल्या कोडू अनुभोगाक अंतर्मुखी जातात. उलोवणें उणें करतात, लिपती दुकां गळयतात आनी खिन्नतेक वळख जातात. पूण मोरी तशी न्ही. आमी समजोवचें बरी ती दुखी सायबीन वा अंतर्मुखी जावंक ना. बगार एकलीच अंतर्मुखी वा दुखी सायबीन जाल्ली तर कुर्सा गुड्यार वा कुर्सा मळान दैरादेक सकट सांडून गेल्यारी दैरादेक जावन ती रावती ना. पूण परिपूर्ण देवाच्या कृपेन अंतर्बळान वाडलेली परिपूर्ण दैरादेक शीत जावन कुर्सा मळी ती जेजूक सांगात दिता. काणा शहरांत उदक मांड्यान भरतेल्यांक तिणें दिल्लो संदेश तो कितें करता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. आनी ह्या आदेशांत आमकां समजता की ती जेजूक समजोवंक लागल्या. जेजूची सकत ताची मोवाळाय ती पारखूंक लागल्या. आनी ही जावन आसा एका शिसान वाडोवन येवची रीत. येदोळ तिचे भितर आसलें अंतरजू संपलां. तिचे दुबाव निकळून पडल्यात, कंतीदुखी फळोवन गेल्यात आनी ती आतां समयाचेर संपूर्ण रितीन पातयेवंक लागला. तिचें आत्मीक जिविताचें पोयन थंयतावन सुरू जालें म्हळ्यार खंडीत जुबाव ना. जुवांच्या बांजेलांत हें आमकां स्पश्ट जाता. केवल 2 जाग्यांनी मात्र मोरयेचें आजरपण आमकां पळोवंक मेळटा. सुरवेर जुवांच्या 2ऱ्या अध्यायांत आनी निमाणे कुर्सामळी. सुरवेर ती अस्कत आबल जेजू तावन ती शिकता. जेजूच्या शाळेक आपलें पोयन आरंभ करता आनी जेजू तिका एकेका विशयाचेर समजोवणी दिता. तशें जावन सकट सांडून गेल्यारी कुर्सामळी ती दैरादेक जावन उबे रावता. तिच्या जिवितांत शर्माव दिवन क्रिस्ताचो संदेश
तिणें गांवार गाजूंक प्रयत्न केल्ले ना बगार मौनपणान तिणें तेचें मिसांव जारी केलें. उतर प्रायर आवय जाल्ल्या तिच्या मावशे भयणीक तिणें सांगात दिलो. उतर काडनासतना भरलेली गर्भेस्तीन बेतलेमाक गेली. जेजूक थंयसर तिणें जल्म दिलो आनी ताचें रक्षण करच्याक परत ती इजिप्ताक गेली. नाजरेताक पाटी आयली आनी तेंपलांत जेजूची तिणें सोदना केली. घरांतलीं गडितां हरी एक घडलेली घरांत तिच्या घडलेली हरी एक गडितां तिणें काळजांत जगोवन दवरली. काना शहरान तिणें तिचो हुस्को दाखयलो. जेजूच्या मिसांवा वेळार थोड्या वेळांनी थोड्या जाग्यांनी तो खंयसर आसा म्हूण ती सोदून गेली. कुर्सा मुळ्यान सगळ्यांक थंयसर तिणें बुजोवन दिलें आनी सनेकलान शिसांक तिणें सांगात दिलो. सुरवेर तावन अखेर पर्यंत मौनपणान एक मिसांव तिणें सोंपयलें आनी आत्मीक जिवितान शेवट तिणें जोडलो. भाऊ भयणीनो, देवाच्या कृपेन असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हें आमकां प्रवादी इलिया आनी मोरये मुखांतर स्पश्ट रितीन समजता आनी ह्या दिशेन मेटां काडूंक आमकांय साध्य आसा म्हणलें चिंताप आज हांगासर स्पश्ट जाता. आपणा भितरल्या दुस्मानाक जिखोवंक आनी गुपितसच्या देवाक वळखूंक ताणें केल्लो निचेव निसावन श्रेश्ठ जावन आसा. शेवट पावोवंक तांचे थंय आसली ती कतकती उर्बा आनी आत्मीक संगतीक अळसाय दाखयनासतना ताणें जियेली ती रीत खंडीत सावन आम्हा सर्वांक प्रेरण. ह्या दिशेन आमकांय चलोवंक जाता आनी मौनपणान हो शेवट सोडूंक पावोवंक आमकां साध्य जाता म्हूण ताणें दाखयलां. पूण आमी आत्मीक जिवितान जायते फावटी अळसाय दाखयता. ही उर्बा आमचे थंय पळोवंक दिसना. एकलो बरयनार अशें बरयता, मोरूंक सर्वांक आसा पूण मोरूंक कोणी तयार ना. काणजेवण सर्वांक जाय पूण बेळें करूंक कोणायकी नाका. बोरें उदक जाय पूण नितळ उदकाची रक्षण करूंक कोणायकी नाका. दूद सर्वांक जाय पूण गायक पसूंक कोणायकी नाका. सावळी सगळ्यांक जाय पूण रूख झाडां लावंक कोणायकी नाकात. भुरग्यांक एक आवय जाय तरी आवयक पळोवंक तिची साखरी करूंक कोणायकी नाका. संवसाराच्या जिविताचें विपर्यास हें. सर्ग सर्वांक जाय पूण त्या कुशीन समकोवंक कोणायकी नाका. इलिया प्रवादीन देवाचो अनभोग सोडल्या उपरांत मौनपणान देवाचो अनभोग सोडल्या उपरांत उद्गारली उतरां ही. हांव दळबाराच्या सर्वेस्पराक उर्बेन भरलां. दैवीक सक्तेन उसारलेली उतरां ही. देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेटल्यार खंडीत जावन आमी आमचो शेवट जोडूंक शकता आनी ह्या दिशेन मौनपण आमकां एक निसन जावन आसा. तर ह्या निसनेर सोडून आमच्या आत्मीक जिविताचें पयन प्रारंभ करूंक आनी शेवट जोडूंक करपा तसो जेजू क्रिस्त परत एका दिसा आज परत ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें क्रूस हजर जाता आसतना इस कृपा आमी मागया आनी हो शेगोन आमच्या जिवितान वृथा करूंक जेजूचो आदार आमी मागया. आमेन. स्वीकार तुका मोगाळ बापा पूर्ण आमच्या वावरासून. स्वीकार तुका मोगाळ बापा मोग आमच्या काळजासून. सुबी सुंदर प्रकृती रचल्या फुलां फळांनी ती नेटल्या. सूर्योसने क्षेत्रांनी आकाश बोळ्याय. कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय. सूर्योसने क्षेत्रांनी आकाश बोळ्याय. कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय. स्वीकार तुका मोगाळ बापा पूर्ण आमच्या वावरासून. स्वीकार
मोकार तुका मोकार बापा मोग आमच्या काळजाचो. भाऊ भिनीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नियाक्या पवित्रच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वयखायच्या दिसाक करीत मान दिवं. ह्या वेदे भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासोती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतले परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक बर म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची कळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक सर्वेस्पोर राख आमच्या देवाक देहीन वसूया. वय अशें आमी करून फावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तुज्या मत मन वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायदी आसूं. भगवंतांव कारमरियेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तुजें दिन वाचण्याचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाकणता. शिकाण शेक प्रिथमेचेर कितलें वर्ती तुजें विस्मिता. सरकाळी मनशां थंय कितले अपरमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांच्या वाकणेक आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दितस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस केयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासून आनी समेस मनशां पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. Sumya Jesu tuje mरण आमी समारंता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेकता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी
उद्रेकता बापा तुझ्या मरण सुनेपण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि ह्यो जिवीत सोंड आणि सोडूनची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूं आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितेमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवान बापा पिटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव मिळीन जिवाकृत कर तांकां आनी तुजे सकतेन अंतरल्या समेस्तान तुजें पोजोळीन म्हाका पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाच्या माये संगती भगवान तुझे तुजो पती भगवान धर्मदूत आनी स्वर्ग आनी तुका मागून सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पावना सरपौद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. मौनपणाचो बरो शिकून आमच्या आत्मीक जिवितांत रुपीत करूंक कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे संसारांत सांग आमचो सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणयेचे वेतांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां देवदारका कुलतेन सरपात कांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्यारा सुरती पुद्व्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुकृतू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळिये संसाराचे पाप काढले आमची कातूक देवाची शिळिये संसाराचे पाप काढले आमची कातूक देवाची शिळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. हे शिळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी तुझ्या उतरांत
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. थोडो वेळ मौन रावन काळजांत आयिल्ल्या जेजू करगां दिवया. जेजूचें आजरपण बगया. एक दीस मौनपणान तसो सांगात सोदूंक आमच्या कश्टां दुखांत मरये भाशेन तशें तिणें सरसंगती तिच्या काळजान सुकून दवरल्यो. त्या मौनपणान देवाची खुशी समजून तिच्या वाटेन चलूंक तिचोच आदार आमी मागया. ही भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां एक दर्या सुकरा म्हूण परतलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेनीन
आनी तेर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरता. भोव दयाळी अंकारी मरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण कितेंच कोणेंच आयकोंक ना. ह्या पातीनेन दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता, पातकी आनी कंदीस तुजे मुखार रावता. मनीस सल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुज्या काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन बुलले सुमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी स्तेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बुलले सुमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी स्तेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. नमान मुरे कृपेन बुलले सुमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी स्तेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. कार्मेलाच्या सुंदर राणी उबे रावया. प्रार्थुये सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा मगे उंथांकार मरये सुगडास करून सर्गींचे जेवे दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. त्या संकारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवं आमकां पावय म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब आयवन डिसोजा सा भेटोवणी केल्ल्या मनदीक बाब जोझफ डिसोजा हांकां दिनवास. येवच्या सोमारा आमी सांबोनवेंचेर एक धर्माध्यक्ष आनी पवित्र सभेचो दोतोर हाचें स्मरण करता. जुलायची 16 तारीख मंगळारा कार्मेल सायबिणीचो दाबाजो. भक्तिकांक ह्या फेस्तांत हजर जावंक सुलभ जावचे खातीर आमी तें हांगासर येवच्या आयतारा संभ्रमतल्या. सकाळींच्या वेळार आयताराचे भाशेनच 6 वरार आनी 7:30 वरार मिसां आसात आनी फेस्ताचे आनी एक दाबाजीक मीस सांजेर 6 वरार आसतलें. बेंदूर फिरगजेक नव्यान आयिल्ले विगार मनदीक बाब वॉल्टर डिसोजा ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. ह्या तिनी मिसा वेळार कार्मेल सायबिणीची बेंतीन आमी वाणटेल्या. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. येवच्या आयतारा सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार. ह्याच ऑक्टोबर म्हयन्यांत इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्त असल्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पयण मांडून हाडलां. जेजू जल्मून वाडोवन देवाचें राज परगट केल्ल्या, आजापा केल्ल्या आनी आखरेक मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या पवित्र जाग्यांक भेट दिवचो एक अपोरो अवकाश आसा. तशेंच रोम, आसिसी, पाद्वा, प्राग, स्पेन आनी युरोपाच्या हेर पवित्र जाग्यांकय यात्रेक पयण आसा. तुमची नांवां बेगीनच तुमी दाखल करूंक विनंती करता. भोव न्ही भयणीनो, आमच्या पुणशेताक आमी एक नवें व्हडलें फॅन घालां. तसो अनुभव तुमकां जालो आसतलो म्हूण दिसता. बरें वारें पडटा गे. ओके. देवा करगा. हाका HVLS म्हणटात, म्हळ्यार हाय वॉल्यूम लो स्पीड फॅन. आनी हें घालूंक सुमार 3 लाख रुपये खर्च लागला. आनी हो खर्च भरचे थंय तुमी तुमचो सहकार दिवंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. आयच्या दिसा कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक तयाराय जावन मौन सांबाळ
जोड आत्मीक फळ म्हणलो विशय आमी नियाळ्ळो आनी मौनपणाच्या गरजे विशीं समजून जोडली. देवाचो ताळो आयकूंक ताच्या इश्टगतीन वाडोवंक मौन गरजेचें. आनी ह्या दिशेन आमी हांगासर मिसा वेळार कुमगारो उपरांत काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं अनुभव करूंक ताचे लागीं उलोवंक आनी बेसांवां जोडूंक मौन सांबाळटा. त्या देखून तेणें हेणें पळयनासतना दुसरीं कुमगार सेवूंक वेतना तांकां पळयनासतना दोळे धांपून जेजू लागीं उलोवंक जेजूक पळोवंक हो अवकाश आमी उपयोग करचो. देव बरें करूं. आतां बाळूक जेजूच्या नवेना खातीर आमी दिंबी म्हणया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो. जेजू मनशांचो इश्ट सावंची येयलो सरकारांच्या गरजांनी तो मनशां तांच्या पवित्र पाळपणांत हांव म्हणजे सर्गस्थानी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा सर आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो जेजू बाळका मुखार आमी आन्न आयल्या बावडटांत आमी दवरया. सो कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कश्टांत आसात पिडेंत आसात विविध समस्याक वळोवंक जाल्यात कामाच्या सोदण्यार आसात वा हेर गरज घेवन हांगासर आयलीं जायतीं भक्तेकांनी तांणी तांच्या तेसांवां पासून मागोवंक सांगलां. ह्या बॉक्सांत तांणी जायत्यांनी तेसांवां घाल्यात त्या तेसांवां पासून तशेंच वायुक्तेक कुटुंबाच्या तेसांवां पासून आमी मागया. डेंगू पिडे निमती सयतो लोक वळवळून आसा पिडेक वळोवंक जाला. आवरा निमती सयतो लोक कश्टाक वळोवंक जाला निराशी जाला. सो कोण कश्टार आसात तांकां तसो जेजू क्रिस्त पुजोवन लाभून दी धैर्यान तांचें जिवीत मुखारसून व्हरूंक तांकां कृपा दिवं दी म्हूण ह्या वेळार माऊनपणी आमच्या वैयक्तीक हेर गरजां पासून सो कोणें आमचेर मागोवंक सांगलां तांच्याय गरजां पासून ह्या वेळार मागया. सांगाता म्हणे ए भगेवंची सुबाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केली आसा आनी तुजो दिवंक पळयलो आसा. कपातीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आय आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजे कुशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सुमी तुझे सांगाता स्वामी तर तू सुदैव आणि स्तेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू आणि देव सुपूत मनीस चलो. नमान मरे कृपेन बोलले सुमी तुझे सांगाता स्वामी तर तू सुदैव आणि स्तेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू आणि देव सुपूत मनीस चलो. नमान मरे कृपेन बोलले सुमी तुझे सांगाता स्वामी तर तू सुदैव आणि स्तेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू आणि देव सुपूत मनीस चलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घालण्याक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें सांगाता म्हणे येवच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार कळसांचेर ती दिश्ट काल म्हूण आमी तुजे मुखार सरपडून मागता. तुज्या इतलें बेरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी इतल्यातले मोख आनी बुजोवन आमकां धाड.
तुझ्या बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व महात कार्यांक अजापांक बऱ्यापणाक मोनपणी अर्गां देवया. अर्गां मागणे सांगाता म्हणया हे भोवदार बळो तुझे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां जाय केल्ल्या येदवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे एका कडची आमी वर्णन केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार ती सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. ज्या ज्या पंचायमाची मरिफात सगळ्यान विस्तारून दी. सर बाळपणाक मावून दिली आनी तुजे काळांतली देवीक मजत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावंक तुका बळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद सुन घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे चेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. नामांचीचो बाळका सर्गीच्या तारुका भोगली गायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुच्या बाळसांक तूं सांभाळयलो. वादका उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हान भिकायेंची इलो दुबळ्यातय उदा जालो. सैताचो मुकुट सोडलो. नामांची चूक बाळका सर्गीच्या तारुका वगळी गायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुखार पुत्रा सोबे अंकार मोरी आशीर्वाद आमकां. दिवसाचे करुण और आमकां आमचे देव आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.